एक मागणी मायनस झाल्या तुझी सध्या कसले तिकेटीची. प्रकाश वेळीपाक तुवें उडयलो भाजपाच्या तिकेटीचेर. तू भाजपा तिकेटीर रावलो, तुका एल्टनान उडयलो. सो भाजपा तिकेटीचेर केप्यां रावूंक शकना आनी केप्यां इलेक्ट जावन येवंक शकना. भायर अशें जाल्लें की तिकेट मेळना जाल्यार बाबू सामको दुख्खान आसतलो म्हणून बेगीन आनी भायर सरचो ना म्हणून घरांत. फाटल्या लोकसभा निवडणुकेन हांगा कमी मतां पडिल्लीं भाजपाक, काँग्रेसीक चड पडलेली. हय तेन्ना हांव विरोधी पक्ष तेन्ना काँग्रेसी आसलो. पूण असो एक पांय तुजो बीजेपी नाशिल्लो तेन्ना. रोखडो 3 म्हयन्यांनी बीजेपी. लोकांचो जो हे मेळ्ळा तोच म्हाका म्हजो हे. Hub Express Judgment 2024 powered by Panchamrita. Travel partners Counter Honda. 20 years of trust and performance. Counter Honda rides on. नमस्कार, येवकार तुमकां हब एक्सप्रेस जजमेंट 2024 कार्यावळीन आमी हांगा आयिल्ले आसा शांतादुर्गा बाळिकारीण संस्थानाच्या गड्यां खातीर. आमी कोइन्सिडेंटली मेळ्ळे अशा एका मनशाक जाची इंटरव्यू घेवपा खातीर आमी राविल्ले. चंद्रकांत कवळेकर, बाबू कवळेकर, भारतीय जनता पक्षाचे लिडर. सध्या एक म्हणजे तूं खुपूच देवळां बिवळां भोंवलो पूण तुजें मान्य जावना, तुजें जो हें आशिल्लें तें एस्पिरेशन तेजेर पयलीं सांग. ना खूब देवळां भोंवलो असो न्ही, आतांय देवळां आसा हांव आनी दर वर्साकय येता हांव गडे उत्सवाक. हांव पयलीं सुवातेर सगळ्यांक शुभेच्छा दिता गडे उत्सवाच्या शांतादुर्गा बाळिकारीणच्या देवीच्या. आनी जशें तुमी म्हणलें तशें की हांव खूब देवळां भोंवलो. देवळां हांव मुद्दम जावन वेगळे आतांच भोंवता असो न्ही. ही गेली म्हज्या ना म्हणल्यार 30 वर्साच्या राजकीय कारकिर्दी भितर म्हणजे हे ज्या ज्या जाग्यार आमंत्रण आसता किंवा जात्रा उत्सव आसतले किंवा फक्त जात्राच न्ही जावं ते मागीर चर्चीन आसतलो, मजिदी आसतलो, त्या धर्माचे कसलेय कार्यक्रम आसलो आनी जर म्हाका आमंत्रण येयलें तर हांव वचना केन्नाच रावना. म्हणजे की हे आतांच हांव खंय देवळांनी वयता. पयलीं खुबशे फोटो देवळांनी दिश्टी पडले. ना हालीं दिसांनी कितें जालें, पयलीं आमी चडशे खंय विजीट करी ते सोशल मिडियाचेर तितले अपलोड करनासले गेले. पूण आतां कितें जाता सगळ्याक सोशल मिडियाचेर राजा म्हणटकीर ते आमी प्रत्येक ज्या ज्या जाग्यार वयता सोशल मिडियाचेर अपलोड करप जाता इतलें म्हणून कळटा. हरशीं तेच्या पयलीं सुद्दां हांव देवळांनी किंवा बाकीचे कसलेंय धार्मीक काम आसूं किंवा सामाजीक काम आसूं वचपी जावं. फाटल्या वीक म्हणसर देवळान गेल्ले कडेन तुजी एक मागणी आसतली, देवा तिकेट दी रे आपल्याक सावथ गोंयची म्हणून. आतां ह्या फावटी कितें मागलें? पळय हांव म्हणजे देवा कडेन हांव सकाळीं म्हज्या कुळ देवाची पुजा करून भायर सरता डेली देवाचें म्हणल्यार. आनी ज्या कुळ देवा कडेन जें हांव कितें मागता तें हांव प्रत्येक खंयच्या देवस्थानाक गेले उपरांत हांव इतलें देवा कडेन मागता की सकाळीं हांव ज्या कुळ देवा कडेन जें कितें मागणी केल्ली आहा ती तुमचे कडेन दवरता, ती पावन करून घेवची आनी पावची. एक मागणी मायनस जाल्या तुजी सध्या कसले तिकेटीची. ना तिकीट हो राजकीय भाग हो वेगळो भाग. हांव धार्मीक म्हणजे देवळांनी वचप हो वेगळो भाग आनी तिकेटीची ही वेगळी गजाल. तिकेटीक हांव एक इच्छूक उमेदवार आसलो, दावेदार आसलो, ही गजाल वेगळी. पूण ते आमी मिक्स कित्याक करुया. कलर बिलर लागला, तूं पयसच्यान पळयत जाल्यार दिसता बाबू सामको तांबडो जाला. रागान बिगान ना रागान बिगान कांय ना. काल आमचो जांबावलीचो गुलाल उत्सव, त्या गुलालाक गेल्ले कारणांनी तुवें काल जर पळयलो जाल्यार सामको तांबडो आसलो. आतां तरी कालच्यान 2 मातशें कमी जाला, थोडें उरला आतां. बरें आतां सांग पळोवया, पल्लवी देंपेक तिकेट दिली आनी तुवें एका भाशणान सांगलें की आपल्या वर्करांक कन्विन्स करचें पडलें की आपल्याक तिकेट मेळुना, तुमी मातशें शांत रावा म्हणून. न्ही कन्विन्स म्हळ्यार कशें की आमचेच कार्यकर्ते अशें न्ही, अशें म्हाका एक बरो सपोर्ट आख्खी गोंय साकून किंवा खास करून सावथ गोंयांतल्यान एक बरे समर्थक अशे म्हणजे समर्थन करी लोक. आनी तांकां जेन्ना तेंचे एक तकल्यांक आसलें की म्हाका मेळपा जाय अशे पद्दतीन ते थोडेशे नाराज आसले न्ही.
आनी ताका लागून ते जेन्ना आपल्याक एक विचार हे करी की अशें जावं जाय तशें जावं जाय आसलें कित्याक जालें ना हें तें जेन्ना खंत व्यक्त करी तेन्ना हांवें ताका कन्विन्स करप म्हणजे कर्तव्य आसा कित्याक कार्यकर्तो जेन्ना अपेक्षा दवरून फुडें सरता तेन्ना तेंचे एक सायडीन चिंततात न्ही आतां आमी सगळे भाशेन चिंतची पडटा जे पक्ष आसा जे सर्टन प्रोसिजर आसा म्हणजे जे पक्षाचे हे धोरणां असतात सगळो विचार करून काही गजाली घडटात म्हणजे पक्षांनी त्या दिशेन अनपेक्षीत आशिल्लें तशें अनपेक्षीत अशें म्हणूंक शकना हांव कितें आसता जेन्ना आमी दावो करप ही वेगळी गजाल हे प्रत्येकाक फ्रिडम आसता आपली मागणी करपाची किंवा आपली इच्छा जाहीर करपाची हो उमेदवार अनपेक्षीत आशिल्लो तशें न्ही पळय हे खंयचो उमेदवार नेमणूक करता आसतना सृश्टी जी आसा सगळो ओवरऑल विचार करता न्ही म्हळ्यार आतां हांगा कितें जाता ती महिला आसा म्हणजे आमचे माननीय प्रायम मिनिस्टराचें हें आसा की महिलांक ऑलरेडी त्यांनी फुडें आरक्षण म्हणून जाहीर केल्लें आसाच पण आतां सुद्दां आरक्षण जायनासतना सुद्दां तरी देखून चडांत चड महिलांक दिवचे उमेदवारी अशें आसतलें न्ही कॅडरांतली ना म्हणून सद्या बोवाळ चल्ला कॅडराचें अशें म्हणून न्ही तसो पळोवपाक गेल्यार अशें ओवरऑल विचार करून सगळ्याच फॅक्टर विचार केलो आसतलो न्ही तशें कांय तेंचें पळोवपाक गेल्यार तशें डेम्पो समूहाचें काम ना अशें ना आसा न्ही सो भाजपाचे कार्यकर्ते बेजार आसा काय खुश आसा न्ही बेजार अशें म्हणून पळय बेजार अशें हांव म्हणूंक शकना बेजार म्हळ्यार कशें आसता प्रत्येकाचे विचार करपाचे एक वेगवेगळे आसता जशें तुमी म्हणलें की म्हणजे म्हाका जे मेळपा जाय म्हणून कांय समर्थक आसले तांकां दिसता की म्हाका मेळपा जाय म्हणटकीच ते म्हजे कडेन जेन्ना उलोवन दाखोवपाक लागले तेन्ना हांवें तांकां कन्विन्स केलें बाबा पळय शेवटी पक्षान जे कितें थरयता तो आमी मान्य करपाक जाय पक्ष थरयता आसतना आमी 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 म्हळ्यार तुमी विचार करता आनी फक्त मुजो करता आसतले पक्ष करता आसतना सगळो ओवरऑल विचार करता न्ही आनी ओवरऑल विचार करून जे कितें डिसिजन घेता तेजी आमी साथ दिवपाक जाय बरोबर रावपाक जाय अशे पद्दतीन तांकां सांगून हांवें म्हणजे पर्यंत तांकां भायर अशें जाल्लें की तिकेट मेळना जाल्यार बाबू सामको दुख्खान आसतलो म्हणून बेगीन आनी भायर सरचो ना म्हणून घरांतल्यान ना हांव तसो न्ही म्हजो काम करपाची पद्दत अशी वेगळी आहा हांव चडसो प्रसार माध्यमांतल्यान हांव हें केलें तें केलें सांगपाचो प्रयत्न करना हांव जेन्ना गेली म्हणजे राजकीय म्हणजे 5 फावटी इलेक्ट जावन 1 फावटी जिल्हा आनी 4 फावटी आमदार 20 वर्सां आमदार आनी तेजे पयलीं एक जिल्हा मेंबर इतली नॉन स्टॉप जिखत आसतना सुद्दां हांव सडनली गेल्ले फावटी 22 म्हणजे हार जाली हार जावन सुद्दां अवघे 3 दीस फक्त घराणे उरलो हांव ते बी घराणे लोक कोण मेळपाक लागले येवपाक लागले 3 दीस जाले उपरांत तेन्ना एक लोकांचे ताबडतोब घराणे एक मिटींग घेतली प्रमुख कार्यकर्त्यांची आनी तेन्नाच हांव भायर सरलो तर अजूनय म्हणजे काम चालू आसा म्हणजे खंय तरी आतां तरी दूख जावपाचो प्रश्न येना आतां उमेदवारीक आमी दावेदार आसले उमेदवार मेळोन काय हारलो अशातली काय ना तेन्ना आमदार आसलो हारलो आमदार आसलो उपमुख्यमंत्री आसलो केन्ना चिंतलेंच ना आमदारकी आजची ना म्हणून अशी परिस्थिती सुद्दां हांव जेन्ना हारलो तेन्ना सुद्दां दूख धरलेशें न्ही पंचामृता फोर्टिफाइड राइस इसमें आयरन जिंक फॉलिक एसिड विटामिन ए विटामिन बी जैसे 9 मिनरल्स हैं तो कंप्लीट न्यूट्रिशियस फूड के लिए पंचामृता फोर्टिफाइड राइस काफी है संपूर्ण पोषण के लिए पंचामृता फोर्टिफाइड राइस घर घर में पंचामृता केपेचे रिजल्ट फाटले पळयल्ले तर तुका कळटा की भाजपाच्या टिकेटीर कोण उबो रावता तो केपें पडटा ना हांव ताका भाजपा तिकेटीचेर बसलो म्हणून अशें पडलें हांव म्हणूंक शकना प्रकाश वेळीपाक तुवें उडयलो भाजपाच्या टिकेटीचेर तूं भाजपा टिकेटीर रावलो तुका एल्टनान उडयलो सो भाजपा टिकेटीचेर केप्यां रावूंक शकना आनी केप्यां इलेक्ट जावन येवंक शकना ना हांव अशें म्हणूंक शकना कितें आसता न्हू आतां भाजपाचें तिकीट आतां ती तशें जाला योगायोग जाला म्हूण तशें दिसता पूण म्हाका दिसता तशें ना तें लिबरेशना नंतरचो ना जावं पूण म्हजो सांगता हांव प्रॅक्टिकली म्हजो म्हणजे कार्यकर्त्याचो फौज आहा तो मोठ्या प्रमाणात आसा आनी म्हाका मेन हारपाक आनीक कारणां आसात ना अशीं न्ही पूण मेन कारण म्हणल्यार म्हाका जेन्ना जुनी कार्यकर्ते नवी कार्यकर्ते म्हणजे जुनी भाजपाचे पयलींचे कार्यकर्ते आनी नवीन कार्यकर्ते जे म्हजे बरोबर गेल्ले तातूंत तितलो तालमेल जाल्लो ना म्हळ्यार कितें जाता म्हजो टायम हांवें भाजपाक प्रवेश करप आनी कोविडाची महामारी जावप हें बरोबर जालें आनी ताका लागून चडशें मिलन म्हणजे मेळप जावप जालें ना चडशें वर्च्युअल मिटींग हे ते जाल्ले कारणान म्हजे बरोबर इलेक्शनाक कितें जालें सगळे पंगड मेळ अशे भोंवले शिगम्याक कशे भोंवतात मेळ अशे भोंवले सगळे दोनूय ग्रूप ओल्ड BJP न्यू BJP सगळे पूण तांचे भितर कितें जाता हें जालें तुमी करताले म्हण आमी रावले म्हणजे हो ग्रूप करतालो तो ग्रूप रावलो तो कॉर्डिनेशन जालें ना सगळे जण आसा न्ही विरोधक कोण नासलेच विरोधक असले ते ल्हान पोरां भुरगीचे आसले म्हणटकीच व्हडले विरोधक कोण ना सगळे पंचायती म्हजे कडेन सगळे म्युनिसिपालिटी म्हजे कडेन दोनी म्हणजे पयलींचे BJPचे कार्यकर्ते म्हजे बरोबर नवीन म्हजे बरोबर गेल्ले ते सगळे कार्यकर्ते म्हजे बरोबर मग सगळो फौज जेन्ना म्हजे बरोबर भोंवता तेन्ना सगळ्यांक मातशें ओवर कॉन्फिडन्स जालो की जिखले
बाबू जिंकलो. आणि ह्या बोवाळा बाबू जिंकलो आणि ह्या बोवाळा भितर ग्रासरूट लेवलाचेर वचून ज्या पद्दतीन इलेक्शना म्हूण काम करप आसता मात भायर लोकांक भायर काडप आसता हें कांयच करप जालें एल्टना अंडर एस्टिमेट केलो थंय रावया. अंडर एस्टिमेट अशी न्ही पूण कार्यकर्ते डबल जाल्ले कारणान उत्साह वाडलो असो लोकां भितर वाडलो. सगळ्यात आमी आहा न्ही पयलीं कितें जायी दोन भाशे कार्यकर्ते जायी एकामेका कडेन हें जायी हावी दावी आसा सामकी जिद्द आसा चल भाजप आनी काँग्रेस. ह्या फावटी कितें जाल्यार सगळेच एकठांय म्हणजे इतलीं वर्सां गेलीं 25 वर्सां जेन्ना आमने सामने लढत ते सगळे एकत्र रावन भोंवता न्ही म्हणजे कितें जालें सगळे आसा बरोबर जिंकले म्हूण धरले बरें आतां इवन तुका एक सांगता जेन्ना इलेक्शन वोटींग जाले उपरांत जेन्ना कामार जाले उपरांत प्रत्येक आपल्याला हें घेवन येता पळय बुथा वयले पर्संटेज वोटींग आनी प्रमुख कार्यकर्ते मागीर बसतात आनी हें काडटात. आतां न्ही प्रत्येक इलेक्शनाक काडटा आमी सगळे काडटा आसतले की मॅक्झिमम ह्या बुथार कितली पडटली आनी मिनिमम कितली पडटली कमीच कमी कितली पडटली. तुका सांगता हांव कमीच कमी कितली पडटली अशें कार्यकर्त्यांनी सांगले उपरांत ते आमी हें काडलेलें न्ही कितली फिगर काडलो आसतलो 8,500 लीड काडली कमीत कमी पडून कमीच कमी धरून म्हळ्यार इतली न्हू कमीच कमी इतली हेजे सकयल वयची ना आनी चड पडटली पूण कमीच कमी इतली पडटली अशे पद्दतीन 8,500 लीड म्हळ्यार लोकां भितर कितलो ओवर कॉन्फिडन्स आसलो आनी कितले ते अशे पद्दतीन. तुजें वायट दीस चल्ला अशें दिसता तुका सद्या अशें वायट दीस अशें म्हणना वायट दीस म्हळ्यार कशें म्हाका पळय म्हाका पावर हो म्हणजे केन्नाच म्हणजे पावर म्हळ्यार नशा न्ही पावर हांवें आसतना पळयला नसतना पळयला. गेल्या म्हणजे इलेक्टेड मेंबर म्हणून हांवें गेली 43 वर्सां काम केलां आनी तेजे भायर हांवें बाकीचे कार्यकर्तो म्हणून पूण एक 30-32 वर्सांच्या कारकिर्दी भितर हांवें खूब म्हणजे सगळे उतार चढाव सगळे पळयल्ले आसा. म्हणजे म्हाका केन्नाच अशें दीस बरो ना बरो आसा हांव केन्नाच तें मानना की दीस हांव जेन्ना दीस मावळटा मागीर परत दीस उगवता दीस येता. केपें सोडून दिल्लीची स्वप्नां कशी हे जाली चिंतली तुवें? ना दिल्लीची स्वप्नां अशी न्ही हांव म्हणजे न्ही खरें तुला हांव तुका सांगपाक शकता म्हणजे कार्याची पावती म्हाका लोकांनी दिल्ली आसा. भले म्हाका तिकेट मेळो नसो किंवा हांव MP जालो नसत जावचो ना पूण ज्या लोकांनी म्हाका हांव जेन्ना इलेक्शनाक एसेंब्लीचे हारलो 22 तेन्ना पासून लोकांनी म्हजे बद्दल विचार करपाक लागलेले आनी ज्या पद्दतीन लोकांनी म्हाका मुद्दम जावन घरा कडेन येवन पाचारण करप आमंत्रण दिवप हांगा यो थंय यो थंय यो त्या भागांनी वचून ती मागीर देवस्थाना कमिटी आसतली किंवा मागीर ती कसली चर्चेची कमिटी आसतली मस्जिदीची कमिटी आसतली कसले स्पोर्ट्साच्या मळाचे भुरगे आसतले सामाजीक कार्य आसतलें मुद्दम लोकांनी म्हाका येवन घेवन वचप कसली अपेक्षा दवरनासतना एक सांगता कसली अपेक्षा दवरनासतना आनी थंय वचोन आपले भाशेन इंट्रोड्यूस करप की आमचो फुडलो उमेदवार आमकां म्हणजे खासदार जावं खासदार अशे पद्दतीन ही जे आपुलकी आपलेपण लोकांनी म्हाका दिल्या न्हू त्या विसरपाक शकना. आनी हांव हें अशें म्हणटलो की म्हणजे हे कार्याची पावती की गेल्या हांव 32 वर्सांचें हांव कार्य केलां न्हू आतां हांव भवनाची पावती चल्लां 21 वर्सांचें हांवें स्टार्ट केल्लें काम करपाक तातूंत भितर हांव 5 फावटी इलेक्ट जालो पूण ताच्या पयलीं थोडीं वर्सां आनी आतांची 2 वर्सां सगळीं धरून एक 30-31 वर्सां 32 वर्सां तूं 3 फावटी इलेक्ट जालो 4 फावटी आमदार 20 वर्सां म्हणजे 4 फावटी म्हणजे फूल टर्म 20 वर्सां आमदार आनी ताच्या पयलीं जिल्हा उडोवंक शकना अशें म्हणटाले तेन्ना बाबू हरपाक शकना म्हणटाले न्ही पळय ते सगळ्यांचे दिसनी ते म्हणजे ते अशें खूब फावटी उलोवपी जाय की तो सोड आतां तेजें उलोवंक फायदा आतां तो इतिहास हें जालो आतां म्हणजे हांव तुका कितें सांगा की लोकांनी जी म्हाका आपुरबाय दिल्ली आसा न्हू हांवें गेली इतलीं वर्सां काम करता आसतना म्हज्या घरा कडेन येयल्ल्या मनशाक हांवें केन्ना अशें निराश करून धाडलो ना म्हणजे त्या प्रमाणे म्हणजे म्हज्यान जाता त्या प्रमाणे हांवें कसलोय सहकार्य केल्लें आसा खंयच्या रुपान जावं तें आनी तें करता आसतना हांवें केन्नाच भेदभाव केलो ना केन्नाच ना. मागीर तो भेदभाव म्हळ्यार कसो केन्ना जातपात पयलो ना केन्ना हिंदू आसतलो कोण मुस्लीम आसतलो कोण क्रिस्तांव आसतलो केन्नाच पयलो ना केन्ना पार्टी पयलो ना केन्ना खंयची ती मागीर काँग्रेस आसूं भाजपा आसूं किंवा कोणूय फॉरवर्ड आसूं किंवा MG कोणूय आसूं किंवा केन्ना क्षेत्र पळयलां क्षेत्र म्हळ्यार कशें केपें मतदार आमदार आसता वयता आमदार केपेंचे लोक किंवा सांगेचे लोक किंवा सालसेडीचे लोक किंवा काणकोणचे लोक आनी खंयचे लोक केन्ना पळयलो ना. ज्या पद्दतीन म्हज्यान जाता त्या पद्दतीन हांवें खालतिकान रावन लोकांक सेवा केल्ली आसा. पूण तुका आतां दिसता ताका लागून न्ही हांव ताका लागून कितें म्हणलें म्हाका ताका लागून लोकांची म्हाका पावती लोकांची दिल्या न्हू भले आज हें नसो तिकेट मेळ्ळो नसो म्हाका हें ना म्हाका लोकांचो जो हें मेळ्ळा तोच म्हाका म्हाजो हें कित्याक म्हाका जो सपोर्ट आनी हें मेळ्ळें म्हाका न्हू मोठ्या प्रमाणांत.
तुका दिसता की आपूण जर काँग्रेसीन आशिल्लो आज जाल्यार आपल्या खासदाराची तिकेट मेळपाची, आमदारूय आसपाचो? ना, हांव केन्ना न्ही बाबा हांव हांगा आसलो जाल्यार थंय जातालें, थंय गेल्यार तशें जातलें, हें हांव केन्ना त्या पद्दतीन पळयना. हांव ज्या जाग्यार आसा न्ही थंय प्रामाणीकपणे काम करप आनी फळ मेळटलें ही अपेक्षा नवो दवरता म्हणजे काम करप आसता. हांव केन्नाच ना, कसलें काम करता प्रामाणीकपणान करता, कसलो प्रयत्न करता प्रामाणीकपणान करता. सगळीच गजाली काही ती सगळ्यांचें फळ मेळटा अशें ना न्ही, पूण हांव फळ मेळटलें म्हणूनच काम करप आनी तें फळ मेळना म्हणून निराश जावप अशें केन्नाच ना. हांव सदींच म्हणटा की काम करता आमी करप, फळ दिवपाचें काम तेजें. आतां पल्लवी देंपेक तिकेट मेळ्या उपरांत फूल फ्लॅश तूं काम करता तिका काय मातशें? ऑलरेडी चालू केल्लें फूल फ्लॅश. हांव केन्ना दोन भाशे अर्दवटी आसना म्हणजे ना, एक ते एकच आसता. दोन कडेन दोन वाड्यार पांय दिवन हांव केन्ना रावना, सारकें शुअर केन्नाच रावना. हांव जेन्ना तिकेट जेन्ना जाहीर केली, जेन्ना तिकेट जाहीर जाता म्हणून म्हाका जेन्ना मुख्यमंत्र्यांनी जेन्ना फोन करून सांगलो की चड करून आतां सांजची 7 एनावन्स जावपाचें आसा, बाबा तूं हांगा यो, अमकें नांव जावपाची पॉसिबिलिटी आसा, तेन्ना हांवें ताबडतोब दिल्ली थंय गेलो, सॉरी हांगा पणजी ऑफिसाक गेलो. आनी मागीर तेन्ना रावन मागीर खुबसो लेट जालो म्हणून म्हाका होळीचें घरांनी देवाचें काम आसलें म्हणून हांव 9 साडे 9 घरांनी गेलो. सगळे जाण अशे व्हिडिओ पळयताले म्हणटात बाबूचें तोंड पडलां मातशें, बाबूचें तोंड पडलां मातशें. ना ना, ते लोक पळयतात त्या हें आसता, कशें पळयतात तेजेर आहा. हें असो होलीचे दीस हें तें आतां सुद्दां पळयलें ना, कशें आसता तांबडी आसता आनी कितें आसता आनी कितें आसता, तशें कांय नासता तें. तिकेट मेळून म्हूण तोंड पडूं ना ना. ना ना ना, प्रश्न येना. पल्लवी हांव अशी चित्ती सदींच हांव पॉझिटिव्ह विचार घेवपी मनीस. तें म्हणजे नशिबान नासलें ती जाल्ला तेजेर चिंतून फायदो ना. आनी कितें बरें जावपा आसत आनी कितें बरें आसता ऑफकोर्स हेंच जे देवान कितें आनी कितें देवान बरें बरयलें आसतलें की जाल्ला तेजेर खसून रावप ना. पल्लवी देंपे जिखून येता जिखता शुअर. ते पयलींच्या भशेन जाय, तुका केपें जालां तशें तिका जाय. ना ना आतां न्ही केपेचोच जाय, केपें जालेंच. पूण आतां सुद्दां हांव राती आमी वेळ्ळे मतदारसंघ आसले सीएम बरोबर. तेच्या पयलीं आमी पयर सावड्डे आसलो, हांव कुडचडे आसलो. आतां हांव काणकोण वयता. हांगा काणकोणा सांजचे आमी कुंकळे आसात. आनी ज्या पद्दतीन जे लोकांचो हें पळयत न्ही आनी ज्या पद्दतीन पक्षांनी सुद्दां ज्या पद्दतीन म्हणजे मुख्यमंत्र्यांनी काम करपाची पद्दत म्हणजे सगळ्यांक वांटून दिल्लें आसा काम, आनी स्वता आपूण जेन्ना सिरियसली घेवन ज्या पद्दतीन काम करता न्ही म्हाका दिसता व्हडलेशें कठीण वयचें ना जिखपाक. आनी एक प्रश्न लास्ट सेगमेंट. हांव जाणा तूं घाईन आसा, तूं सद्या कॅम्पेनींग रावता. ST जर हें मेळ्ळें पॉलिटिकल रिजर्वेशन जालें जाल्यार खंय केपें मतदारसंघ STक वतलो आनी तूं ST ना, सो तुका तिकेटूय मेळपाक पळय. हांवें तुका तेंच सांगलां न्हू, जे कोण नशिबा कितें आहा ते कोण चूक हें करपाक शकना. आनी हांव सदींच म्हणजे हांव कार्य करत रावता. जें फळ जें आसा तें हांव सदींच देवाचेर म्हजो भावार्थ खूब आसता. हांव अशें म्हणना की 2027 ST जावपाकच जाय ह्या विचाराचो हांवूय आसा. पण दिल्ली सुद्दां हांव गेल्लो आनी प्रत्येक फावटी जे ST म्हणजे स्टेटस मेळपाक सुद्दां त्या मोमेंटाक हांवें काम केल्लें आसा गांवकुवीत आसतना. आनी आतां पॉलिटिकल रिजर्वेशना भितर सुद्दां म्हणजे प्रामाणीक मत आसा ST पॉलिटिकल रिजर्वेशन जावंक जाय आसलें. म्हणजे आतां ऑलरेडी डिसायड केला म्हणटकीर ती केप्यां जावं किंवा आनी खंयचो मतदारसंघ जावं, जरी आमचो केप्यां जाल्यार सुद्दां हांव अशें म्हणना की ना म्हाका लागून ती केप्यां जावपाक जायना. ना, तातूंत भितर म्हजे सायडीन म्हणपाचें म्हणल्यार केप्यांक आमी बी गांवकुवेदांतले आमचे उरलेले आसा. धनगर गांवकुवे जाला, गांवकुवे जाला, उरला. आनी चे म्हळ्यार धनगरांचे सगळे सोपस्कार पूर्ण जाल्ले आसात. ते सुद्दां आमी पळय याद केल्ले आसा. म्हणजे ते सुद्दां आमकां आमी एनी टायम इन्क्लूड जावंक शकता. 27 म्हणसर इन्क्लूड जावपाक जाय. इन्क्लूड जातलें शेड्यूल 27 म्हळ्यार उरची ना, बेगीन जातलें आतां ST म्हणून. हय बेगीन जालें जाल्यार तुका ना. आनी जाल्ला जाल्यार सुद्दां न्हू हांव तुका हें सांगता की हांव ते कांयच म्हाका टेंशन ना की जो लोकांनी म्हाका मोग आनी प्रेम दिल्लो आसा पळय, आपुलकी दिल्ली आसा न्ही, पक्ष म्हाका खंयच प्रोविजन करतले. म्हणजे पक्ष श्रेश्ठी आहा पळय म्हणजे ह्या आतां आजूबाजूचे मतदारसंघाचे आमदार आतां डेंजर ते म्हणटले ते बाबू हांगा येता काय, बाबू पळय ते विचार करपाचो ते आमचे हायकमांड आसा. जावं ते मागीर स्टेटाचें नेतृत्व आसतलें, सेंट्रलाचें नेतृत्व आसतलें, की कोणाक खंय लडप कितें करप तें तेंचेर आसतलें. कळ्ळें न्हू. हांव अशें म्हणना की केपें म्हाका सोडून हांवें खंय वयचें पडटलें म्हणून. पूण सद्या अशी तसली परिस्थिती येयली जाल्यार ते नेतृत्व विचार करतले न्ही. पंचामृता फोर्टिफाइड राइस, इसमें आयरन, जिंक, फॉलिक एसिड, विटामिन A, विटामिन B जैसे 9 मिनरल्स हैं, तो कंप्लीट न्यूट्रिशियस फूड के लिए पंचामृता फोर्टिफाइड राइस काफी है। संपूर्ण पोषण के लिए पंचामृता फोर्टिफाइड राइस, घर घर में पंचामृता। तुका खंयचो मतदारसंघ लागींचो सांगे?
ना मग आमकां लागींचो अशें हांव म्हणना म्हाका जेन्ना तेंच म्हणटा न्ही आज सावथ गोवा भितर जेन्ना हांव म्हाका उमेदवार म्हण लोक जेन्ना घेवन आपोवन हें करपा लागले जाल्यार तूं अपेक्षा करना म्हणजे हें करपाना विचार करपाना की म्हाका सगळे कडेन लोकांनी बरें घवघवीत सामकें हें दिल्लें आसा म्हळ्यार तूं अशें म्हणना की सगळे कडेन आसा म्हण सगळे कडेन हांव धांवता पूण सगळे सावथ गोवाले म्हणटले हो आमच्या हातून सोदता तशें ना पूण म्हाका सगळे कडेन लोकांनी एक बरो हें दिल्लें आसा हांव पर्टिक्युलर होच मतदारसंघ तोच मतदारसंघ असो म्हणून म्हाका प्रतिसाद वचत थंय आसा सगळे कडेन आसा सगळे कडेन आसा सामको सो सध्या तू रागार ना रागार हांव आसत ना केन्ना हरशीं म्हणून हांव जेन्ना हांव विरोधी पक्षान सुद्दां आसलो आनी किंवा केन्ना विरोध म्हणजे तेन्नाय म्हाका म्हजो पळयतो केन्ना हांव रागार आसना केन्ना आनी केन्ना विरोधकाचेर सुद्दां केन्ना रागार आसना विरोधक म्हणजे काही लोक काही उलोवपाचे उलयतात हांव केन्ना चडसो कोणाचें उलयना फाटल्या लोकसभा निवडणुकेन हांगा कमी मतां पडिल्ली भाजपा काँग्रेसीक चड पडलेली हय तेन्ना हांव विरोधी पक्ष तेन्ना काँग्रेसी आसलो पूण असो एक पांय तुजो बीजेपी नाशिल्लो तेन्ना रोखडो 3 म्हयन्यांनी बीजेपी ना तशें न्ही पूण जाल्यार म्हजें काम कशें आसा ज्या पक्षाक हांव आसता गेली 22 वर्सां हांव काँग्रेस पक्षाक काम केल्लें आसा प्रामाणीक काम केल्लें आसा थंय उतार चढाव खूब आसले न्हू प्रत्येक कोणाक मिनिस्ट्री दिली अशी ना न्ही थंय बी वयर सकयल आसले सगळे मुगे सिनियरिटी आसतना सुद्दां मंत्री म्हाका मेळपा जाय आसलें मेळ्ळी ना म्हण हांव निराश जावन हांव केन्नाच पार्टीच्या एगेन्स्ट काम केलें ना म्हणटकीच हांव सदींच ज्या कडेन आसता न्ही प्रामाणीकपणे आसता म्हण जेन्ना हांव लिडर ऑपोजिशन आसलो तेन्ना सावथाचें इलेक्शन तें आनी तेन्ना सावथाचो एज ए LOP म्हणून हांवें प्रामाणीकपणान सारकें काम केलां चड मतां मेळ्ळी तेज्याकी चड हांवें केलें उमेदवाराचें चड काम हांवें केल्लें उमेदवार तरी 7-8 घराडे वसा आमी रातची 1-2 मेळा काम करी सो फायनल बीजेपी तूं आनी परत बीजेपी सोडून खंय वचपाचो ना म्हाका न्ही परत पक्ष सोडून तसलो वचपी न्हू हांव पयलीं जर हांव पक्ष सोडपी अशें न्ही जाल्यार 22 वर्सां काँग्रेसी भितर आसतना सुद्दां तेन्ना सुद्दां म्हाका अनेक फावटी अशें भाईच्या टायमाक ह्या डे किंवा त्या डे अशें कांय गजाली आयल्या पूण हांव केन्नाच हें गेलें ना आतां खंय तरी खूब काळ जालो नेतृत्व ज्या जाग्यार आसलो थंय सारकें स्टेटीक सारकी ना वयर सारकी ना शेवटी खंय तरी विचार करचो पडटा म्हण केला म्हणटकीच आतां 22 वर्सांनी विचार केले उपरांत हांगा फक्त म्हाका 6 वर्सां जालां आतां 6 वर्स चालू आसा परत दुसरो विचार करप तरलो हांव न्ही हांव फॉरेवर दुसरो विचार करचो ना आनी 22 प्रश्न येना आनी म्हाका हांवें अशेंच विशय हें केला म्हाका 70 वय जाता म्हणल्यार आनी म्हाका 22 वर्सां मेळटा हांगाय बी डायरेक्ट रिटायर ओके देव बरें करूं तुका वाटेर हाडयलो सॉरी तरी हे आशिल्ले चंद्रकांत कवळेकर बाबू कवळेकर भाजपा फुडारी आदले केपेचे आमदार ते म्हणटा आपूण रागार ना सद्या नेटान काम करता भारतीय जनता पक्षा खातीर आनी पल्लवी धेंपेक निवडून हाडपा खातीर आपूण फूल टायम काम करतलो आपूण स्वताय जर राविल्लो जाल्यार तितलेंच काम स्वता राविल्ल्या भशेन काम करता तुमी पळयतात हब एक्सप्रेस जजमेंट 2024 पळयत रावात गोवा न्यूज हब एक्सप्रेस जजमेंट 2024 powered by Panchamrita. Travel partners Counto Honda. 20 years of trust and performance. Counto Honda rides on.